साद्या काळाचो 18वा आयतार जेजूच्या रुपांतराची दबाजी परब. जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 18व्या आयतारा जेजूच्या रुपांतराची दबाजी परब संभ्रमता. जेजूचे रुपांतर दैवीक वैभव परगटता आनी संवसारी पैन सर्गी भरवशान जिवंक अवकाश करून दिता. जेजू ताबोर पर्वतार आपलें दैवीक रूप आपोस्तलांक उगडापेकन मनशा सैमान देवा मिसांव कार्यगत करूंक आसा म्हणलें स्पश्ट करता आनी आमी सर्गी वैभव आपणाव आमच्या जिविताच्या कुर्साक खांद मारूंक आमकां शिकयता. देखून आमकां सर्वांक जेजूचें रुपांतर एक बरवशाची परब जावन आसा. कश्टा दुखांत सोंसणीक रावूंक आनी जिविताच्या राटावळींत भावार्थ दंडळ नासतना धैर्यान मेट काडूंक प्रेरण लाभयता आनी संवसारी सर तपासणाचेर आनी तपावताचेर सोंसणीक रावल्लो शेवटाक जैत जोडटलो आनी देवाची महिमा देखूंक सकतलो म्हणलें स्पश्ट करता. अशें जेजूचें रुपांतर आमकां जिवितांत रुपांतर देखूंक आपोवणें दिता. तर जिणी परिवर्तना वरवीं जिवितांत रुपांतर देखूंक ह्या संरंभांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. दानियेल प्रवादीचो पुस्तक भावार्था पासून दगदवणी भोगतल्या जुदेव लोकां पासून बरयल्लो जावन आसा. प्रवादी आपल्या दर्शनांत मनशा पुताक देखल्या विशयांत विवरण दिता आनी लोकांक भरवोसो दिवन सांगता. शेवटाक देवाचें येवजन आनी खुशी जारी जातली म्हणलें स्पश्ट करता. तर आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आमी आतां चित दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रू सोमयाच्या रुपांतरा विशयांत उलोवन म्हणटा. ताबोर पर्वताचेर आपोस्तल जेजूच्या महिमेचे नीज साक्षीदार आनी तो भरवोसो दिवन आमकां जागोवन सांगता. शेवटाक आमी हीच महिमा देखूंक पावतली म्हणलें. तर देवाच्या महिमेक राखून रावूंक प्रेरण दिवचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. शुभवर्तमानाक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता आमकां जेजूच्या रुपांतराचें विवरण दिता. जेजू आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा विशयांत उलयल्या 7 दिसां उपरांत आपल्या मोगाच्या तेगा सिसांक सांगाता व्हरता आनी तांच्या मुखार आपलो सर्गी वैभव उगडापो करता. आनी आमी हर एकल्यान जिवितांत सोंसणीकायेन जियेल्यार आमचे थंय असलें रुपांतर घडूंक साध्य आसा म्हणलें कळयता. तर जेजूचें रुपांतराचें संपूर्ण विवरण दिवची ही शुभवार्ता आतां आमी चित दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे वडील सर्गी वैभवाचे आरशे जावन आसात. तांच्या समर्पीत जिणेंत तांकां तिरासण लाभय. सर्गी वैभवाचे इशारे तांकां कर. अशें आपल्या देखीवंत जिणे वरवीं क्रिस्ती परजेक आत्मीक रुपांतर देखूंक प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. देशा पासून. दुसरें मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक दैवीक स्पर्शान भर. परजे मोग जिविताचो ध्येय जावन घेवन सर्व जाती कातीच्या लोकांची निस्वार्थीपणी सेवा करूंक आनी मणिपुरांत शांती स्थापन करूंक वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या प्रायस्त, पिडेस्त आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांची आमी मोगान जतन करूंक अशें तांचे थंय तुजे मुखामळ आमी देखूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें फिरगस याजका पासून. काकुळदारा बापा, सर याजकांक आनी विशेश रितीन आमच्या फिरगस याजकांक बरे भलायकेन भर. तांच्या समर्पीत जिणेंत तिरासण लाभय. भाग्यवान सुवांव मरिय वियाने बरी सादे आनी बोळे तांकां कर म्हूण मागता.
पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून विस्वासी बापा ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांक तुझे रुपांतर आमच्या जिणेक आदर्श जावं दी अशें आमच्या सोम्याची देख आमच्या जिवितांत घेवन कश्टामध्ये सोंसणेकाय सांबाळून जिवीत सर्गी बरवशान जिवंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता